नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव दीप्ती काकोडकर। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करताच सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। ओपाकेरी वाठारांत सेगीत जावपी अपघाताक लागून थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। संबंधीत खात्यांनी बेगोबेग हो प्रश्न लावचो तडीक। येरादारी करप्यांक दिवची थाकाय, थळाव्यांचे गाराणे। थळाव्या लोकांचो दबाव वाडिल्ल्यान निमाणे कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्प आड शोकॉज नोटीस काडपाचो निर्णय घेतलो पंचायतीन। प्रकल्प आड आंदोलन करपी लोकां वांगडा आमी आसात, सांगले पंचायतीन। गोयच्या 50 टेकऱ्यांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेचो शिखर गाठलो यशस्वीपणान। संघर्षमय प्रवासात वादळाकूय दिवचे पडले तोंड। खासा रिपोर्ट। गोंयांत सायबर क्रायम पुलिसांक 2 कोटी परत चड वेपारी फटवणूक जाल्यार दुसऱ्या प्रकरणात डिजिटल अटक करपाच्या नांवान 14 लाखांची फटवणूक हाडल्या उक्ताडार। दोगांक केल्या महाराष्ट्रांतल्यान अटक। फुडल्या 3 म्हयन्यांत राज्यभर बसयतले एआय कॅमेरे। नेम मोडप्यांचेर सरळ कॅमेऱ्या वरवीं येतलो तालाव। मंत्री मॉविन गुदिन्होन केले जाहीर। आणि सांगेच्या बंकाळ काजूर गावात सुमार 40 वर्सां जाली ना पूल। आमदार पंचायत वांगडी फक्त दितात पोकी आश्वासनां। आमचो मार्ग करता आमीच, मागीर मतां मागतात कसली। तिडकल्ले थळावे विचारतात प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। ओपाकेरी वाठारांत सेगीत जावपी अपघाताक लागून थळाव्या नागरिकांनी खर नाराजगी उक्तायल्या। थळाव्या नागरिकांनी आणि संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणान धोक्याच्या रस्त्यांची तपासणी केली। ज्या सुवातेर बेगोबेग दुरुस्तीची गरज आसा थंय बेगोबेग काम सुरू करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात। एक एक्सिडेंट जालो बिटवीन टाटा 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर एक्टिवा। एक्सिडेंट जावपाक कारण म्हणल्यार कितें, पयलीं हांव सांगता की जे मिडियन गॅपां जी दवरले PWD रस्ते बांदतना, सो ते कंप्लिटली रॉंग पोजिशनार आहा। आतां एक्सिडेंट कसो जालो ती व्हेकल जी टाटा एस येताली ती हो कॅरेज रोड क्रॉस करून ताका सर्वीस रोडान फुडें वचोंक आहलोलो आनी ह्या सर्वीस रोडा वयल्यान 2 व्हिलर येतालो। सो थिंगा दोगांची टक्कर जाली। कोणाक इंजरी बीन तशें कांय जालो ना, अशी ओन्ली 2 व्हिलर डॅमेज जाल्लेली आसा। आतां हो एक्सिडेंट कारण जावपाक म्हणल्यार PWD बिकॉज ऑफ फेलियर इन रोड डिझायनींग। आतां हांवें बरोवन दिल्लें समवेर इन मार्च जे रस्त्याचे खूंय कितें तर फॉल्ट्स आहा खूंय रेक्टिफिकेशन जाय आनी जे एमव्हीआर जी कंपनी तांकां प्रोजेक्ट दिल्लो हो कांय वर्सां फाटीं, ते हो प्रोजेक्ट थोडो एबंडन करून गेल्ले। जायतीं कामां इनकम्प्लीट आहलीं। सेकेंड फेजीन तांकां 2023 सेकेंड फेजीचें काम दिल्लें आनी आतां ते हो म्हणजे 2025 ते मदें सडनली डिजापियर जाले। कामां कितली एबंडन केल्लीं आसा। आतां आमी हिंगा कितें मागलोलें, जेन्ना आमचें इन्स्पेक्शन जालें अलॉंग विथ PWD डिव्हिजन 15 AE and JE, जो मिडियन गॅप सर्वीस रोडाचो हांगा फुलटण दाखय हो हांगा आहा तो समवेर हांगा हाडूंक जाय आहलोलो। सो दॅट जो व्हेकल ते वाटेच्यान ह्या मिडियन गॅपांतल्यान येता त्यो स्ट्रेट येवन तो हायवे सान सर्वीस रोड धरून जातालो आनी सर्वीस रोडार सान येतालो कोण फोंड्या वचपाचें ते टर्न मारून हिंगा वयतले आसले। आतां वयल्यान जे ह्या वाड्या वयले जे येता तांकां तो कॅरेज रोड धरतलो जाल्यार ते मिडियन गॅप धरची पडटा क्रॉस करपाक। आनी क्रॉस केलें काय ना, हो बींग अ हायवे गाडयो फास्ट आसताय, सो हेड ऑन जावपाचे खूब चान्सीस आहाय। सो इट इज कंप्लीट फेलियर बाय PWD डिपार्टमेंट इन रोड डिझायनींग। हांगा आमी तांकां एक एनिमल कॉरिडॉर पासून मागलोलो लॉंग बॅक, तो पासून तेणी दिवना। हे वाटेच्यान कितलेशे गोव रेडे वयर सकयल येता कारण सकयल जोरां आसल्या कारण ते उदीक पिवपाक बीन येता। सो आतां नक्की जे कितें आसा PWDन कितें करपाचें आनी त्या संदर्भात तुमी तांकां परत कळयतले काय कितें? PWD हांव काल पासून येयला, हांव फॉलोअप करीता, कशें फॉलोअप करीत आसा ते सांगता। कॉन्ट्रॅक्टर गांवांत गेलो, कॉन्ट्रॅक्टराचें चलयेचें लग्न, म्हणजे एक सांगपाचें म्हणल्यार एक कितें सांगपाचें म्हाका आळशीपण वो बेपरवा ही जाल्ली आसा। पावस तेकलोलो आहा, तुमकां सादारण पब्लीक जो आहा तो तुमकां दाखयता बाबा हूंय करेक्शन करपाक जाय, हूंय तुमी चुकल्या, हूंय तुमचें काम एबंडन आहा। हें तुमकां घेवन सर्वे कोत्ता हे उशेपणां घेवन न्हिदता। हें हांव म्हणटा, हांव सरकाराक विचारता ही कामां कित्याक जायना? हे रिस्क फॅक्टर कित्याक दवरला तुमी? आयज न्ही एक्सिडेंट जाला, हो एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट जाल्लो, फेटल एक्सिडेंट जाल्लो जाल्यार जबाबदार कोण? फकत सरकार जबाबदार आहा हेका? सरकार ओगी कित्याक आहा?
PWD सगळी यंत्रणा तुमकडे आहा, हें तुमी करेक्शन कित्याक कोन्नाय? परत तुम्ही एकदा PWD जागेतले आमी फाल्यां परतून PWD वयतले. तर आमी केरिया हांगा आसा जे जाग्यार नंदनवाडा आसा थंयच्यान हांगा सर्वीस रोड आसा देंवपाक आनी हो जो आसा तो रस्ते डायरेक्ट हायवे आसा वचपाक. जेन्ना हांगा सायडीन जागो सोडला हेवटेन वचपासाठी तो रॉंग सायडीन सोडला तेन्ना तो मातसो आनीक 10 मीटर मातसो मुखार जावचो असो जो लोकल आसा रस्ते हेणी सांगलें ना. कारण हो जर हांगा जालो जाल्यार ती लोक डायरेक्टली थंय वयता आशिल्ली आनी हांगा एक्सिडंट जायना आसलेलो. ह्या संदर्भात PWD जेई जावं अभियंता जो आसा हांकां डिटेल्स रोड मॅप काडून हांगा लोकलांक सगळ्या इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना सगळें सांगलेलें आसा. जेन्ना हे लोकल हांगा PWD ऑफिसान वयता तेन्ना तांकां विचारता त्या संदर्भात तो सांगता जेई कॉन्ट्रॅक्टराची कोणा लग्न आसा चलये लग्न आसा हें आसा ते आज त्यांच्याच बेपरवामुळे हो ॲक्सिडेंट झाला. हो ॲक्सिडेंट आतां कोणा इंजरी जावना खरी पूण फेटल जालें जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो अशें लोकल जो रोक्या लोकल लोक आहा तेंचो प्रश्न आसा. तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा PWD खात्याचे रस्ता विभाग तेणी हेचे कडेन गांभीर्यान लक्ष दिवचें आनी हो आसा तो बेगोबेग दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर ओपा केरेच्या एकनाथ हिडेकर. थळाव्या लोकांचो दबाव वाडिल्ल्यान निमाणे कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पार शोकॉस नोटीस काडपाचो निर्णय थळावे पंचायतीन घेतला. दुसरे वटेन पंचायत मंडळाची मान्यताय घेवन या प्रकल्पाक NOC दिल्ली अशेंय पंचायतीन स्पष्ट केलां. कारापूर जावपी प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध आसा. हे फाटभुंयेर कारापूर सरवण पंचायत वांगड्यांची बसका मंगळारा जाली. हे बसकेक उपसरपंचा सयत सत्ताधारी गटाचे 7 पंच वांगडी हजर आशिल्ले. प्रकल्पा आड आंदोलन करपी लोकां वांगडा आमी आसात अशें पंचायत वांगड्यांनी स्पष्ट केलां. पळयात. लीगल मिस्टेक्स जो रेगुलर आते हैं ना वही इलीगल कंस्ट्रक्शन और बाद में ऑक्यूपेंसी बिजनेस ट्रेड लाइसेंस ये सब का आया था एप्लीकेशंस उसके बारे में डिस्कस हो गया. और बाद में लोधा का उसमें हमें एक नोटिस आई है कि हमने उनको जो स्टॉप नोटिस भेजा था उसके लिए क्यों पॉइंट्स नहीं दिया है क्योंकि वो अटैच करके हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे. अभी जो शोकॉस नोटिस का जो इशू चल रहा था तो आप अभी पंचायत की तरफ से शोकॉस नोटिस निकालेंगे उनको? मैं ना जिस दिन वो 11 तारीख को जो सारा मॉप लेके आए थे ना तभी मैंने बोला था कि मैं साथ में हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन का मैंने उस दिन बोला था कि लीगल एडवाइस लूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन के लिए भी टाइम नहीं दिया. इसीलिए मुझे रिजाइन देती हूँ बोल के ऐसा बोलना पड़ा. लेकिन अब मैंने ना लीगल एडवाइस दिया है नूरल घाटवाल का, उसमें तो मुझे साइन मारने की अथॉरिटी है ही नहीं. फिर भी ना ये लोग हमें आके इधर प्रेशर करते हैं और लोगों का कुछ भी काम करने के लिए नहीं देते, इसलिए मैं साइन मार के दूंगी. हांव कितें सांगूंक सोदता कारण आतां 50 दीस जाले आमी आतां बी सांगता की आमी सगळीं जाणां जी आसा ती गांवा बरोबरूच आसा. जेन्ना ग्राम सभेत सुद्दां ठराव घेतलो तेन्ना सुद्दां आमी सांगलें की आमी गांवा बरोबरूच आसा. आनी ऑलरेडी एक स्टॉप नोटीस आमच्या एक्स सरपंचान तांकां इशू केल्ली. आनी त्याच बरोबर आमी आतां एक लीगल एडवाइस सुद्दां घेतलो की आतां आमी हेजी तेंच्यांनी जे 17 पॉयंट्स बरोवन दिल्या तेजेर आमी कितें करपाचें ते 17 पॉयंट्साचेर आमकां लीगल एडवाइस सुद्दां मेळ्ळो आसा. आनी आतां आमी शोकोज आमी गांवा बरोबर आसा आनी आमी आतां शोकोज दिवपाचो निर्णय घेतलेलो. त्याच बरोबर म्हाका सगळ्या पुराय जे लोक बसल्यात हांगा 50 दीस तांकां सांगपाक सोदता की ते आमचेर तेंच्यांनी एलिगेशन घातलें की तन्वी सावंतान अशें केलें तशें केलें उलयले ते खूब अशें. पण शेवटी ते आमचेच लोक तेंच्या बद्दल हांव कांय म्हणिना. पण हांव तुमकां सांगूंक सोदता की ती जी NOC दिली ती कायदेशीर येयली. DCPचे एप्रुवल आसले सगळे कायदेशीर आयिल्ले. त्या मिटिंगेन टोटल 10 पंच मेंबर आसले ते प्रेझेंट आसले त्या मिटिंगेन. कशें आसता जेन्ना पंच मेंबर जेन्ना सहमती दिता सरपंचाक की ते कायदेशीर आहा आनी दिवपाचे तेन्नाच खंय तरी सरपंच दिता. सरपंचाक एकट्याक ऑथॉरिटी नासता दिवपाची. तेका लागून हांवें ती दिली आनी हांवें जे कितें दिलां ते सगळे कायदेशीर दिलां लीगल दिलां. कितेंच हांवें इलिगल दिवंक ना. तेका लागून हांव जनतेक सुद्दां सांगूंक सोदता की आमी खंयच कितें हें करूंक ना. आमी लीगल जें आसा तें दिलां आनी आमी आजून सुद्दां लोकां बरोबरूच आसा म्हणून सांगता. पण आमकां खूब असो मनस्ताप जालो
कारण आमी पंचायतीन येता जाल्यार आमकां लोक काम करपाक दिना आनी आमी लोकांचें काम कशें करतले. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेन्ना आमकां खूब मनाचें सुद्दां आमकां खूब आमी डिप्रेशनान गेल्लीं आसा, कारण आमकां पंचायतीन येवपाक दिना. इतली उतरां उलयतात पळय ते आमच्यान सोंसपाक जायना. तरी सुद्दां आमी कांय म्हणिना, कित्याक ते शेवटी आमचेच लोक. तांकां खंय तरी कितें मिसगायड जाल्या ताका लागून ते करता. ताका लागून आमी आतां सुद्दां आमी लोकां बरोबर आसा आनी हांवें जें कितें दिलां तें हांव लोकांक सांगूंक सोदता की आमी जें कितें दिलां पळय, हांवें जें स्वता कितें दिलां तें सगळ्या पंचाच्या सहमतीन दिलें आनी आजून मेरेन टील डेट थोडेशे पंच आसा ते सांगता की आमकां खबर ना आमी कितें ऑब्जेक्शन घातलेले, पण आजून धरया तुमी जर पंचायतीचो रिकॉर्ड काडीत जाल्यार खंयच्याच पंचान ह्या एनओसीचेर जावं बाकीचें कितें दिलां तेचेर खंयच्याच पंचान आजून ऑब्जेक्शन आपलें घालूंक ना. हें तुमकां म्हाका सगळ्या लोकांक सांगपाचें आहा की सगळ्यांच्या सहमतीन आमी कितें दिलां जें आजून मेरेन तें आमी सगळ्या पंचाच्या सहमतीन हें दिलां. गोंयच्या 50 ट्रेकरांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेचेर आगळो वेगळो आनी थरारक अणभव घेतलो. पुणे प्रवासात तांकां -डिग्री तापमान, खर बर्फवृष्टीच्या वादळाक तोंड दिवचें पडलें. अशा संघर्षमय परिस्थितींत लेगीत ह्या ट्रेकर्सांनी धैर्य, एकचार आनी देशभक्ती एकवटान दाखयली. पळया हो खाशेलो अहवाल. हिमालयाच्या सुंदर सोबीत दोंगराळ वाठारात पावतकीच मन धादोशी जाता खरें, पूण ह्या दोंगराचेर ट्रेकिंग करपा खातीर तितलेच कश्ट लागतात. खूब गंभीर अशा वातावरणांतल्यान फुडें वचचें पडटा. गोंयच्या 50 ट्रेकरांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेचो शिखर यशस्वीपणान गाठलो. जशी रात जायत गेली तशी तशी थंडीचो तापमान बरोच वाडपाक लागलो. तरी लेगीत अशा परिस्थितीत सगळ्यांनी धीर धरून रावपाचो निश्चय केलो. फांतोडेर सूर्य उदेना फुडें वाऱ्याचो वेग आनिकूय वाडलो. ह्या वातावरणाचो अणभव घेता आसतनाच गोंयकारांक तशेंच हेर देशवासियांक हवामानान बदलिल्ले भयानक परिस्थिती कडेन संघर्श करचो पडलो. कसो कितें आशिल्लो हो संघर्शमय प्रवास आनी नेमकें घडलें कितें आयकुया. गोंयकारांनी केन्नाच अनुभवलो ना असो वादळ हिमालयाच्या ह्या टेकडीचेर. गोंयचे तरणाटे, गोंयचे जाणटेले सगळे उपभोग घेता. तांकां खबर ना केन्ना कितें जाता म्हण तें. पूण सद्या तरी तेंच्यांनी मौज करपाची. पळय एक टेंटाची कामां ऑलरेडी गेली. टेंट एक उडून गेलो. पळय पळोवपाक शकता. टेंट एक उडून गेलो. टेंट गेलो उडून. टेंट गेलो उडून. अशा परिस्थितीत गोंयकार खबर ना. अतिशय कठीण परिस्थिती, भयानक परिस्थिती. टेंट गेलो. टेंट गेलो. भयानक परिस्थिती. वादळ हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर -5 सकाळची जोर जाताला. -5 असो अनुभव कोणाच्याच वाड्याक येवचो ना. आमचे गोंयकार भाव तंबू सांबाळटा. ज्या तंबूक रातभर रावले ते तंबूच आता खंय तरी वचपाक लागला.
सद्याक आमी हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर म्हणजे 12,000 वयरच अशा रोली खोली उंच टेकडीचेर आसा. दोन्ही हात आतां सद्याक कडकडटा. आमचे ट्रेकर सकाळसान गोंया भायल्यान देशांतल्यान येयल्ले ट्रेकर दरमजल करीत ह्या उंच पहाडीचेर पावल्या. एक सायडीक पळयल्यार आमकां बर्फ आनी बर्फूच दिसता, एक तळी दिसता, दुसरे ह्या सायडीक पळयल्यार आमकां बर्फाच्यो तेकडी दिसता. परत सबंद सायडीनी जर पळयत जाल्यार तेकडी बर्फानी भरला. आमचो जो ज्या जाग्यार तंबू आसा त्या तंबूच्या सरभोंवतणी बर्फ आसा. अशा ह्या कठीण अशा परिस्थितींत गोंयचे ल्हान व्हड सगळे ट्रेकर हिंदुस्थानाची जी हिमालयाची उंच तेकडी आसा तिचेर बर्फ पळोवपा खातीर ताट मानेन सकाळी सान आयज मेरेन म्हणजे गेल्ल्या 5-6 दीस ते ट्रेक करतलेच. पूण आयचो ट्रेक हो वेगळो आसा. सगळे ट्रेकर जाम जाल्ले. कांय ट्रेकरांक ऑक्सिजन मेळना जावन सकयल वेलो. कांय जाणांक खंय तरी गपगप येवपा लागलो. पूण गोंयच्या सगळ्या म्हणजे 99% 1% सोडून जर 99% ट्रेकरांनी आपली जिद्द सोडली ना. आनी ते ट्रेकर रोली खोलीच्या 12,000 हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर वंदे मातरम भारत माता की जय हे म्हणपाक आयले. आनी सगळ्यांची जी तकाय येतली ती हांगाच खंय तरी सोंपली. जय हिंद, भारत माता की जय. नमस्कार, धन्यवाद. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमार पंत. सायबर गुन्हेगारांचे जाळे दिसान दीस धोक्याचे जायत आसा. ऑनलायन वेपारांत व्हड फायद्याचो लोभ आसूं वा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नांवान डिजिटल अटक जावपाचो भंय. गोंयांत सायबर क्रायम पुलिसांक 2 व्हड सायबर फटवणूक केशी उक्ताडार हाडपाक यश आयलां. एका प्रकरणात 2 कोटी परस चड वेपारी फटवणूक जाली जाल्यार दुसऱ्या प्रकरणात डिजिटल अटक करपाच्या नांवान 14 लाखांची फटवणूक जाली. ह्या दोनूय प्रकरणांतल्या आरोपींक महाराष्ट्रांतल्यान अटक केल्या. गोंयांत वाडत आशिल्ल्या रस्तो अपघाताक आळाबंद हाडपा खातीर आतां सरकार AI कॅमेऱ्यांचो आदार घेवपाचे आसात. फुडल्या 3 म्हयन्यांत राज्यभर AI कॅमेरा बसयतले. नेम मोडप्यांचेर सरळ कॅमेऱ्या वरवीं तालाव येतलो. हाका लागून गाडयो चलोवप्यांची आपोआप गती उणी जातली आनी अपघात उणे जातले असो विश्वास मंत्र्यान उक्तायला. मजगती ह्या दंडांतल्यान मेळिल्लो निधी रस्त्याचे सुरक्षे खातीर वापरतले. तशेंच गोंय हावसिंग मंडळाच्या 544 घरांक बेगोबेग कायदेशीर मान्यताय दितले अशें मंत्री माविन गुदिन्होन जाहीर केले. पळयात. खबर आसा डेली एकटो मनीस मरतालो. आता ती संख्या तुवें वाचला. ऑफिशियली स्टॅटिस्टिक्स येवपाक लागला. प्रयत्न करून ब्लॅक स्पॉट आहा ते आमी काडून उडयला. एक्सिडेंट प्रोन एरिया जी आसली थिंगा आमी स्टेप्स घेतला. कर्व आहा ती कमी करून, रुंदीकरण करून, लायटिंग करून, कॅमेरा बसोवन आनी हांवें सांगलां तशें जेन्ना आमचे AI बेस्ड कॅमेरा सगळे कडेन बसयतले विदीन नेक्स्ट 3 months यू विल सी द रिजल्ट. ऑटोमॅटीक लोक स्पीडूय स्लो करतलो कित्याक दॅट इज नॉट मॅन्युअली ऑपरेटेड. कोण फोन मारता अरे मातशें आपल्या तालाव दिनाका तसलें जावपाना. एकदां कॅमेराचेर येयलें ऑटोमॅटीक तो तालाव तुजें रजिस्ट्रेशन गाडयेच्या हातीर घरा येतलो. सो कोणूच स्पीडिंग करपाना. सो अल्टिमेटली आय वॉन्ट टू गेट द एक्सिडेंट रेट टू नेग्लिजिबल लिमीट. हें आमचें काम चालूच आसा. स्टेट कावन्सील मिटींग आमच्या आतां जावपाची आसा टू रिव्ह्यू. आमी स्टेप्स घेयला ते आमी सिस्टमॅटिकली आमी पळयता खंयचे आमी म्हणजे कडेन काम आनी करपाचें उरलां. एक्सिडेंट कमी करपाचें कितें काम जावना कशें जातलें हें कंटिन्युअस मॉनिटरींग आसता. चडशे फंड सुद्दां मुद्दम सांगता. लोकांक दिसता फायन्स बीन कलेक्ट करता ते सेफ्टी खातीरूय वयता. इवन पुलीस व्हेकल म्हणनाका, अल्को मीटर म्हणनाका, बाकीचे तेंचे थर्मल कॅमेरा, बॉडी कॅमेरा म्हणनाका. फंड्स आर ऑल प्रोवायडेड बाय रोड स्टेट सेफ्टी कावन्सील. ते मॅन्डेटरी आसा. जे फायन कलेक्ट करता 50% पयशे थिंगा वयता असले कामां मोडपाक. आनी आमी सिस्टमॅटिकली तें काम केल्लें आसा. कॅबिनेटीन पास केला 544 टेनेमेंट्स आर बीइंग लिगलायज. म्हणजे तांकां हेडदेर करता आमी, तांकां ओनर करता आमी. दे वील गेट पेपर्स इन देअर हँड. नाव ओन्ली minimum formality is remaining
इट इज अ कॉरस्पॉन्डन्स बिटवीन म्युनिसिपॅलिटी एंड हाऊसिंग बोर्ड. हे लास्ट स्टेप उरलेले आसा इन बिटवीन पीडीए. हाऊसिंग बोर्डान क्लियर करून दिल्ले आसा. आता बिटवीन पीडीए एंड म्युनिसिपॅलिटी आताच गिरीश बोरकर आमचे चेअरपर्सन ताका सांगला मातशें बोस आनी ते कडेन ताबडतोब करून घे म्हणून. हे केल्यार तेंच्या नांवार घरां जावन मेळटले, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप. वेंचणुके वेळार येतात तशें आतां हे यात्रे गांवांत इश्कोलाची भुरगीं तशीच जाणटी नेणटी ह्या धोक्याच्या साकवा वयल्यान फाटलीं 40 वर्सां जालीं अवच करता. विकासाच्या युगांत असले प्रश्न करपाचो वेळ सांगेच्या बंकाळ काजूर गांवच्या लोकांचेर आयला. आमदार पंचायत वांगडी फक्त पोकी भाशणां दिता, आमचे आयकना आनी साकवाचें काम पळोवपाक सुद्दां येना. लोकप्रतिनिधी आयकनात जाल्यार आतां आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं कडेन वचपाचें वय पाशये सोंपिल्ल्या थळाव्यांचो प्रश्न. आतां पळय कितले वर्सां जाले आमी साखो करता, कोणच आमकां हेल्प करना पळय. साको घातल्यार तो साकवा वयल्यान सुद्दां उदक वयता. स्कुला भुरग्यां बी खूब त्रास जाता थंय वचप. आमी आमगे पयशे मोडटा, आमी करता स्वताचे. प्रमोद सावंत काय बरें घेतना, सुभाष बरें घेतना करपाक न्ही. कितें म्हणटा आतां आमदारांनी पळोवपाक न्हू ते येवन पळोवपाक कितें करता ते. मत्त इलेक्शना टायमार येता मरे, मत्त माराय. मोदीन कितें साकवा पळयत जाल्यार मोदीन पळयचे पडल्यात. हे हाल आमगेले कशें जाता ते पळय. आतां गरीब लोक आमी मेले मरे बांगा, साकवा वयल्यान पडोन मेले. युग विकासाचो, मात खंयच्या पुलार शिरकाला काय तो विकास खबर ना. सरकार अंत्योदय निमण्या घटका कडेन मेरेन उदरगत पावची म्हूण धोल बडयता, मात ती उदरगत खरेंच निमण्या घटका कडेन पावला वय तेवूय खबर ना. फाटलीं 40 वर्सां जालीं सांगेच्या बनकर काजूर गांवचे लोक वनवास काडटात, मात ह्या गांवच्या लोकांक थाकाय मेळना. दर पावसाक ह्या गांवचे लोक स्वताच्या खर्चान लाकडाचो साको आपल्या हातान निविणटात, मात हो साको पावसाच्या लोटाक खंय रावता. पुराय साको व्हांवून वयता आनी तातूंत गांवाक जोडपी मार्ग, इस्कॉलाच्या भुरग्यांची सपनाय पावसाच्या उदकांत व्हांवून वता. आमदार पंचायतीची कसलीच हालचाली ना खंय. फकत मतां मागपाच्या वेळारच हो लाकडी पूल हुपून लोकांच्या दारांनी येतात. आता प्रश्न उप्रासता तो उटंगराच्या पावसात हो साको ह्या नदी व्हांवून गेला खंय. जाल्यार आता तेज्या वांगडा लोक हातूंत व्हांवून गेले जाल्यार कोण जापसालदार. गरिबांक सरकार पळयता जाल्यार हे आमचे हाल कोण पळयतलो अशे प्रश्न आता थळावे करतात. हाताच्या कांकणांक हारसो कित्याक? तुमीच पळयात आयज गोंयचो विकास खंय पावला तो, आनी तुमीच थरयात. आतां पळय कितले वर्सां जाले आमी साखो करता, कोणच आमकां हेल्प करना पळय. आमी आमगे पयशे मोडटा, आमी करता स्वताचे. आतां अमून कितें केलां आमी आडीच आमगे सगळे मोडोन गेले ते खांदी बिनी मारले आसले ते. आजच्या चॅनल बसयले 5-6 हजार खर्च करून. आडी म्हणटा आमगे असं मेळटा म्हणून ते गव्हर्मेंट काय आमकां हेल्प करना. आमी कितली पावटी गेले, पंचायती गेले, आमदार आपणे गेले, आनी पंचायती सरपंचा सांगले 100 पावटी. पंच आज करया फाल्यां करया म्हणटा. पंचीनी फुडें गेले, सरपंचीन आज येत पळोवपा फाल्यां येत पळोवपा साकू. पंचीनी पत्तो ना. आनी वचपा म्हणा फुडें दिल्ली वचपा पडलें आमी. दिल्ली हेका मेळो मदीं मेळो वचपा पडलें. मदीन कितें साकवा पळयत जाल्यार मदीन पळयचे पडले. आतां हे आमदार काय प्रमोद सावंत काय बरें घेतना, सुभाष बरें घेतना करपाक न्ही. खंयच्या मंत्र्यांनी करपाचें? आतां मदीन करचें पडलें ना. मदीं आपयच पडलो दिल्ली सान. गरिबां पळयता खंय रे मदीं. हे पळय हाल आमचे हे हाल पळोवपाचे. दिसपय तुमकां पळोवपा बरें न्हू. हे सगळे लोकांनी पळयचे हे हाल आमगेले कशें जाता ते. गरीब लोकांक हेणी मदीन हे गेले खंय रे. सगळ्या गरीब लोकांक पळोवपाचें
पळय आतां गरीब लोक आमी मेले मरे हांगा सांकवा वयल्यान पडोन मेले आं करपाची न्ही कितें म्हणटा आतां आमदारांनी पळोवपाक न्हू तें येवन पळोवपाक कितें करता ते मत्त इलेक्शना टायमार येता मरे मत्त माराय आं सांगपाक मत्त माराय म्हण सांगपाक येवपाचें कामां कोणी करपाची खंयच्या आमदारांनी करपाची तुमकां पुलाक लागून कितें त्रास जाता पुलाक फक्त वचपाक लागून आमकां मातशें त्रास जाता हिंगा पावसाक फक्त कितें जाता भरता न्हू सामकें साको घातल्यार साकवा वयल्यान सुद्दां उदक वयता पोरूं साको सामको गेलो मागीर उदक कमी जातकीर मागीर हें करून घातलें मागीर आनी गिमांतल्यान पळय तें बांदार भरता तेवटें वचोंक मेळना तें फुगोन फुल्ल जावन उरता मागीर आमी वचप कशें स्कुला भुरग्यां बी त्रास जाता स्कुला भुरग्यांक बी खूब त्रास जाता तेवटें वचप मागीर तुमकां येवपाक हाडपा व्हरपा रावपा बी पडटा हय तें घेवन वचोंक पडटा न्हू बराबर आनी उदक खंय म्हळ्यार भरता उदक सगळ्या भरता पळय ती माडी बी पळय ती सगळी माडी सामकी भरता फूल आनी मागीर उदक भरतकीर कितें ऑप्शन मागीर आनी कितें थंय रावपाचें हेवट्यान येवपाक मेळना न्हू थंय रावपाचें पयल्या वाटेन रावपाचें तुमी हेजे बद्दल कोणाक सांगलें बी न्ही हय आमदारा सांगलें खूब जाणां सांगलें पंचा सांगलें कितले फावट सांगलें आनी कितले फावट सांगपाचें सो अजून बरें कोण आयकोना ना परत पळोवपाक सुद्दां येवना ते ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. इस्रायलचे काउन्सिल जनरल येनिव रिवाच आणि त्यांचे पॉलिटिकल अफेअर आणि स्पेशल प्रोजेक्ट्स चीफ अनय जोगळेकार आणि मंगळारा गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांची भेट घेतली. गोंय इस्रायल संबंध गोयची सांस्कृतिक परंपरा तसेच मुक्ती उपरांतची कामां हाचेर विस्तारान चर्चा केली. गोंयांत शेती संबंधी कामां तसेच सांस्कृतिक उदरगत संबंधी करपाची कामां हाचेर भर दिलो. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेन